कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। क्राईम ब्रांचची आंतरराष्ट्रीय गांजो तस्करी प्रकरणात बेंगलोरच्या गौतम एम या तरणाट्याक अटक केल्या। ताचे कडल्यान 11.67 कोटी रुपयांचो 11.672 किलो हायड्रोफोनिक वीड म्हळ्यार उच्च दर्जाचो गांजो जप्त केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो गांजो बँकॉकच्यान गोंया विकपा खातीर हाडिल्लो खंय। गौतमान पुलीस चौकशे वेळार सांगले की ताका बँकॉकांतल्या तस्लीम नावाच्या ताच्या इश्टान गांजाची तस्करी करपा खातीर 1 लाख रुपया दिता म्हणून सांगिल्ले। केरळाक कन्नूराच्या श्रीजिलीन बँकॉका खातीर ताची तिकेट बूक केल्ली खंय। उपरांत बँकॉक वचून गौतमान हो गांजो हाडलो। या प्रकरणात बेंगलोरच्या शिलना ए हे बायलेकूय अटक केल्या। शिलना या गटाची महत्वाची मेंबर आशिल्ली। बँकॉक आणि थळाव्या सप्लायरा आड तिचे कनेक्शन आशिल्ल्याचे गौतमान पुलीस चौकशे वेळार सांगिल्ले। शिलनाकूय पुलिशेन ताब्यात घेतल्या तशेंच श्रीजिलाकूय कुन्नूर केरळाच्यान अटक केल्या। या प्रकरणात घुसपिल्ल्यान बँकॉकच्या दुबाविता आड लुकआउट नोटीस काढल्या। ह्या वर्षाची सगळ्यात मोठी ड्रग्स रेड क्राईम ब्रांचान मारलेली आसा। हायड्रोपोनिक वीड या नावाचो गांजा जो 11.672 किलो हो जो गांजा आसा तो क्राईम ब्रांचान धरलेलो आसा। जाल्यार 8 मार्चाक गौतम एम हो जो 26 वर्सांचो भुरगो जो रावपी गोंयान बट नेटिवली तो बेंगलोरचो, तेका रेड हँडेड धरलो। मागीर तेका जेन्ना धरलो तेन्ना तेणें खुबश्यो गजाली उक्ताडार हाडल्यो। ते म्हणजे तस्लीम म्हणून तेजो एक फ्रेंड आशिल्लो जो बँकॉक आसता आनी तेणें तेका 1 लाखाची डील केल्ली। आपलो जो कन्सायनमेंट आसा तो कन्सायनमेंट बँकॉक टू इंडिया हाडपाक तेजे कडेन तेणें 1 लाखाची डील केल्ली। आनीक हो जो तस्लीम आसा तेजे वांगडा तेंचे जे फूल जो ग्रूप आसा त्या ग्रुपान एक की मेंबर आसा शिलना म्हणून एकले तेंचे की मेंबर आसा। ते जे मेंबर आसा तेजी बी अटक क्राईम ब्रांचान केल्ली आसा। मागीर त्याच बरोबर तेंचो ह्या ग्रुपाचो फायनान्शियल बॅकबोन असो कन्नूर केरळा रावपी श्रीजील म्हणून एक एकलो आशिल्लो वांगडी आशिल्लो तेंचो जो तेंचो फायनान्शियल बॅकबोन म्हणूंक शकता आमी। जो गौतम आसा ते गौतम थायलंडाक सावन इंडियान यो वच करपाक लागून तेजी टिकेट बूक करप किंवा बाकीचो कसलो खर्च आसा तो सगळो करप हो जो श्रीजील म्हणून हो जो आसा तो करतालो। मागीर तेच बरोबर हेंकां तिगांकूय आतां अटक केल्ली आसा। आनीक सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार हो जो गांजा आसा तो 11.672 kg आसा। तसोच ह्या गांजाची जी कॉस्ट आसा ती 11.67 CR म्हणजे 11.67 कोटी ह्या गांजाची कॉस्ट आसा। सो आयची ही सगळ्यात मोठी बातमी जी क्राईम ब्रांचान आयज ह्या 3 जाणांक अटक केल्ली आसा आनीक हो जो गांजा आसा तो धरलेलो आसा। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।